नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. गोंयांत निर्माण जाल्ली हुंवाराची परिस्थिती पुरायपणान नियंत्रणान आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. दोनूय जिल्ह्यांचे जिल्लोधिकारी आनी संकश्ट निवारण पंगड गरज त्या वाठारांत कार्यरत आसात, मात लोकांनी लेगीत जतनाय घेवंक जाय, कसल्याच प्रकारचो धोको पत्करचो न्हय अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. पर्वरी विधानसभा संकुलांत खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुखेलमंत्री जाप दिताले. उत्तर गोंयांतल्या भागात खूप मोठ्या प्रमाणात फ्लडिंग कालच्या दिसांनी आयज एक 2 वरांनी अदीक सगळें कमी जालां. कलेक्टर आनी डिजास्टर मॅनेजमेंटाची पुराय टीम ही फिल्डार आसता, सगळे जाण मॉनिटर करतात. फ्लड झोन एरिया पयलीं कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती सगळी प्रिकॉशन्स फ्युचरूय घेतले आनी आतांय बी ते सगळे मॉनिटर करचे. लोकांनी काळजी घेवची, अननेसेसरी उदकान गाडयो घालच्यो न्ही. परत त्या सेंटराचें आसा एक्सेस पावस जो पडटा पळय उबे कोणाच्या हातान तो पडत रावता, आमी प्रिकॉशन्स कितें आहा ती घेवपाक. गोंय दायज हक्क, खासा नोटरी आनी इन्व्हेंटरी दुरुस्ती विधेयका सयत बुधवारा सांजे विधानसभेत 6 विधेयकांक मान्यताय मेळ्ळी. कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी सभाघरांत ही विधेयकां मांडली. ताचेर दोनूय वटेनच्या वांगड्यांनी उलोवपां केलीं. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या विधेयकाची गरज सांगून विधेयक सभाघरांत विचारात घेवचें अशें सुचयलें. त्या उपरांत आवाजाची मतदानान सगळे विधेयकां संमत जालीं. मालमत्ता जिचो मालकी हक्क कोण सादर करूंक ना आनी एबंडन प्रॉपर्टी जमीन मालकान आपलो हक्क सोडिला. जमीन अशा स्थावर आनी जंगम मालमत्तांनी मालकी सरकारा कडेन येवची हाचें प्रावधान भारतीय राज्यघटनेच्या 296 ह्या कलमात आसा. ह्याच धर्तेर गोंयांत हो कायदो हाडून हांगासल्या जमनीची राखण करून ताचो गैरवेव्हार जावचो न्हू हो हेतू दवरून हे आमी मुखार हाडटा. म्हाका दिसता ह्या बिलाक सगळ्यांनी सपोर्ट करपाची गरज आसा. हाज्या पयलीं स्पीकर सर ह्यो जमनी ज्यो आशिल्ल्यो ह्यो अशाच पद्दतीन आमी पळयलां की 1 मॅन कमिशन आमी घातल्या उपरांत तेंच्यांनी दिल्ले सजेशन्स आनी तेंच्या सजेशनाच्या नुसारूच आमी हे बील हाडलां. कितल्योश्योच अश्यो प्रॉपर्टीज ज्यो आसा ह्यो अनक्लेम प्रॉपर्टी म्हणून दुसऱ्यान तिसऱ्याक विकल्यो. फाटल्या 20 वर्सांक हें चालूच आशिल्लें. आमी SIT लँड हे फॉर्म केल्या उपरांत ह्यो सगळ्यो केसीस ज्यो आसा त्यो रजिस्टर्ड जाल्यो अशा पद्दतीच्यो आनी जेणे करून सजेशन्स म्हणजे इन फ्युचर अशा पद्दतीची प्रॉपर्टीज आनी ह्यो प्रॉपर्टीज सरकारा कडेन उरतल्यो. फक्त सांगता आसतना मिनिस्टरान आनी एक गजाल प्रामुख्यान आमी कोणायची प्रॉपर्टी म्हणटना ताका थोडो 3 म्हयने टायम पिरियड उरतलो. ताज्या उपरांत 5 वर्सां ती सरकारा कडेन जमीन आयली जाल्यारूय तिचेर गव्हर्मेंट कांयच करचो ना. 5 वर्सां पर्यंत जर कोणी आपलो लिगल क्लेम आसत जाल्यारूय तो लिगल क्लेम तेणी दिवचो. गोंयांक तमनार प्रकल्पाची गरज आसा. तमनार प्रकल्पाक लागून गरजेच्यो मुळाव्यो सुविधा तयार करपाक सोंपें जातलें अशें वीज मंत्री रामकृष्ण ढवळीकर हांणी सांगून तमनार प्रकल्पाचें समर्थन केलें. ह्या विशयाचेर उलोवप करतना तांणी गोंयची विजेची गरज वाडत आसा देखून तमनार प्रकल्प जावंकूच जाय अशें स्पश्ट केलें. वीज खात्या वयल्यान अदमास पत्रकीय पुरवणी मागण्यांचेर जाल्ल्या भासाभासेंत मंत्री ढवळीकर जाप दिताले. तमनार प्रोजेक्ट हो गोंयांक जाय. तो वेस्टर्न ग्रिडाच्यान फाल्यां सकाळीं जर आमकां चड मेळ्ळी आसत ती वीज आमकां जाय, कारण डिमांड आमचो जो इलेक्ट्रिसिटी आसा तो वाडत आसा. आतांच बाबलोबो उलयला की 20,000 घरां एकाच नॉर्थ सायडी येता म्हणून विलाज आनी 20,000 घरां येता म्हणून तो उलयला. सावथा सायडीन त्या नंतर पणजी कितले येतली आनी ही 1200 मेगावॅट जर फाल्यां सकाळीं जाली जाल्यार ती खंयच्यान हाडप हो जेन्ना प्रश्न येतलो तेन्ना सगळे तनमार प्रोजेक्टाचीच याद करतले. आनी तनमार प्रोजेक्ट वेस्टर्न ग्रिडा कडच्यान येता आसतना आमकां जो पळय दुसरी वेस्टर्न ग्रिडाची हें आसा तिचोय लाभ जातलो. आनी जें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या गोंयांत जालां तें खूब बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जालां. त्या खातीर नाका थंय आमी उपोज करून अश्यो गोश्टी पासून पयस वचचें न्हय अशें म्हाका दिसता. जुवारी एग्रोकेमिकल ह्या कारखान्याच्या जमनीचो वापर निवासी प्रकल्पा खातीर करूंक दिवचे ना अशें स्पश्ट उतर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आज विधानसभेंत दिलें. फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी जुवारी कारखान्याच्या जमनीचो विशय एका प्रश्नावरवीं उपस्थित केल्लो. ताचेर जाल्ल्या आरोप प्रत्यारोपा उपरांत ह्या सुवातीचेर निवासी प्रकल्प जावंक दिवचे ना अशें मुखेलमंत्र्यांनी ठामपणान सांगलें. सर एज फॉर एज तेन्नाच्या गव्हर्मेंटात म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकर आसतना ही कोमुदात जी आसा ती जुवारीक दिल्ली फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज
हांव परत एकदा फ्लोर ऑफ द हावस सांगता, जर ती इंडस्ट्रियल पर्पजाक दिल्ली ती आतां इंडस्ट्री बंद करून ते प्लॉट जे आसा पळय न्ही ते रेजिडेन्शियल पर्पजा खातीर आमी आयच्या घडीक हांव चॅक करता, म्हणजे अकॉर्डिंग टू कायद्यान कितें तें, बट रेजिडेन्शियल पर्पजा खातीर ताका विकपाक दिवचें ना. ASGक धाडलेलो रिपोर्ट अजुनूय येवंक ना. एज फार एज ASGक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या धाडलेलो रिपोर्ट अजून येवंक ना. ओके, आमी डिटेलान हाजी चवकशी करता आनी ताणें जें सांगलां आसत जाल्यार आमकां पूर्ण परमिशनां दिल्ली सुद्दां जरी कॅन्सल करची पडली आसत जाल्यार फ्लोर ऑफ द हावस सांगता आमी कॅन्सल करता. राज्यांत बहुमजली इमारती बांदकाम व्हड प्रमाणात सुरू आसा, मात लिफ्ट यंत्रणे संदर्भातलो कायदो पोरणो आसा. देखून कायद्याचें पालन खरपणान करप शक्य जायना. हे खातीर लोकांची सुरक्षीतता मतीन दवरून ह्या कायद्याक फुडल्या अधिवेशनात नवो कायदो हाडटले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आज विधानसभेत दिलें. 0 वरांत मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी ह्या संदर्भात खासगी थाराव सभाघरांत मांडलो. ताचेर कांय वांगड्यांनी मतां उक्तायलीं. मुखेलमंत्र्यांनी जाप दिले उपरांत आमोणकार हांणी आपलो थाराव फाटी घेतलो. हाजेर सांगता आसतना आमी जेन्ना कायदो हाडपाक सोदता पळय न्ही तो फक्त गव्हर्मेंटान हेका न्ही, लोकां खातीरय बी आमी लोकांची मेंटेनन्सची जबाबदारी घेयना, बट तांणी AMC केल्या काय ना, तो टायम टू टायम मॅनेज करता काय ना हाजी जबाबदारी जी आहा पळय न्ही हें आमकां खंय तरी एनी हांव आतां फायर डिपार्टमेंट काय दुसरे खंयच्या डिपार्टमेंटाचेर विचार करता. बाकीच्या स्टेटींनी जी बिलां हाडल्या ती खंयच्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आसा तेंय पळयता. आनी स्पीकर सर, एकंदर सगळ्यांनी जें सांगलां पळय न्ही एट प्रेजेंटूय स्टेटींत कितल्यो लिफ्ट आसा आनी कितल्यो ऑपरेशनान तेजे AMC केन्ना केले होय बी क्रॉस चेक आहा पळय न्ही तेय बी एकदां हांव घेवपाक लायता. एकंदर म्हणजे सेंट्रल लॉनूय हितूर कितें आसा तें एकदां पळोवन आमी फुडल्या हेका जशें म्हटलां फाटलो एक लेजिस्लेचर तयार केल्लो आशिल्लो तोय पळोवन नेक्स्ट नवीन सेशनाक आमी हेजेर कायदो हाडटा, जेणे करून आमी एक लिफ्टच्या बाबतींत लोकांच्या मनान जो भंय आहा की बाबा त्या लिफ्टान गेल्या उपरांत कितें जातलें तो कॅमेरा बीन सगळें सिस्टम म्हणजे ताका एक प्रॉपर सिस्टम तेजी AMC केन्ना आसपाक जाय, घालपी ऑथरायज्ड कोण हाजेंय बी आसत जाल्यार बरें पडटा. नवी दिल्लीत राष्ट्रपती भवनात आयच्यान 2 दिसांची राज्यपालांची परिशद आयोजीत केल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या अध्यक्षतेखाला ही परिशद जाता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या मुखेलपणाखाला जावपी राज्यपालांची ही पहिलीच परिशद आसा. ह्या परिशदेक सगळ्या राज्यांचे राज्यपाल हाजीर आसतले. 3 फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी, उच्च शिक्षणात सुदारणा, विद्यापीठांची मान्यताय, आदिवासी वाठार, जिल्हे आनी तालुके तशेंच सीमावर्ती वाठाराची उदरगत, माय भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक पेड़ माँ के नाम आणि सैमिक शेती ह्या सारख्या येवजण्यांत राज्यपालांची भूमिका ह्या विशयांचेर ह्या परिशदेंत भासाभास जातली. परिशदेच्या समारोप सत्रांत राज्यपाल गटागटांच्या माध्यमांतल्यान राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आनी हेर मानेस्तां मुखार सादरीकरण करपाचे आसात. शीतयुद्धा उपरांत आज पयलेच फावट अमेरिका आनी रशिया मजगती बंदखणीत आशिल्ल्या गुन्यांवकारांची देवाणघेवाण जाली. हातूंत 26 कैद्यांचो आस्पाव आसा. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन हांणी हे विशीं पत्रकारांकडेन उलयतना खोस उक्तावन कारण नासतना बंदखण भोगपी लोकांक आज मेकळो श्वास मेळिल्ल्या बद्दल आपल्याक धादोसकाय जाता अशें सांगलें. तशेंच अमेरिकेच्या व्हाईट हावसान ह्या प्रक्रियेन पयशांचे कसलोच वेव्हार जावंक ना अशें जाहीर केलां. केंद्रीय खेळां मंत्री मनसुख मांडविया हांणी आज नवी दिल्लीत पॅरिस ऑलिंपिक सर्तींत वांटो घेवन देशांत परत आयिल्ल्या नेमबाजांचो भोवमान केलो. मंत्री मांडविया हांणी प्रशिक्षकांक लेगीत भोवमानीत केलें. मजगतीं आज नेमबाजीच्या मिश्र सर्तींत अंकिता भक्कत आनी धीरज बोम्मदेवरा हांणी उपांत्यपूर्व फेरयेंत प्रवेश करतना इंडोनेशियाच्या जोडयेक 5-1 गूण मेळोवन हारयले. आज जावपी फुडल्या सर्तींत भारताचो हॉकी पंगड ऑस्ट्रेलिया आड झुजतलो जाल्यार बॅडमिंटन सर्तींत लक्ष्य सेन आपल्या चायनीज प्रतिस्पर्ध्या आड उपांत्यपूर्व फेरयेंत खेळटले. भारताची पारुल चौधरी आनी अंकिता ध्यानी आज 5000 मीटर रेसींत वांटो घेतली. भारत आनी श्रीलंका पंगडा मदीं 3 दिसांच्या क्रिकेट सामन्याच्या माळेंतलो पयलो सामनो आज कोलंबोत आयोजीत केला. रोहित शर्माक कर्णधार पदाची जबाबदारी सोपयल्या. भारतीय वेळेप्रमाण दनपारां 2:30 वरांचेर खेळाक सुरवात जाली. श्रीलंकेन कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. निमणी खबर मेळिल्ली तेन्ना श्रीलंकेन 3 गडी वगडावन 21 षटकांत 80 धांवड्यो नोंद केल्ल्यो.
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमची फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।